बुधवारा सकाळी FC गोवाचो हेड कोच झिकोन पणजेच्या डॉन बॉस्को हायस्कुलाक भेट दिली। थंय जमिल्ल्या भुरग्यांक झिकोन मोलाचो सल्लो दिलो। फुटबॉल खेळाबरोबर अभ्यासाचेरूय लक्ष दवरात अशें ह्या ब्राझीलच्या आदल्या ग्रेट प्लेयरान भुरग्यांक सांगलें। Obrigado pela pergunta, pela recepção. Thank you for your love, for your reception. Agradeço a vocês de coração todo esse apoio que tem dado ao FC Goa. I thank you from the bottom of my heart for all your support that you have given to FC Goa. Espero que vocês continuem nos apoiando ao lado dos jogadores, ao lado da comissão técnica, para que a gente possa, a partir de setembro, trabalhar bem para conseguir boas vitórias. I hope that you can carry on with your support along with the players, with the technical team, that we can get very many victories on the next season. Que vocês, além de estarem aqui estudando, se dedicar aos estudos, também possam se dedicar aos esportes e quem sabe no futuro possa surgir algum menino que possa jogar aqui no FC Goa. That you can carry on with your studies because it is very important. Also you can put yourself into sports and who knows that one of you will be playing for FC Goa in the future. A gente fez uma boa temporada. Nosso objetivo ano passado era tentar conquistar a Liga, mas não foi possível. We did a very nice tournament last year. We had the aim to win the tournament, but it was not possible by that time. E esse ano vamos tentar trabalhar bastante e a gente pode. लाच घेतना रंगेहात धरिल्लो आरटीओचो असिस्टंट डायरेक्टर उदय गावसाक कामावेल्यान काडचो म्हूण खाजगी बसवाल्यांची संघटना मागता। विजिलन्सान धाड घालून उदय गावस आनी बाकीच्या दोगांक लाच घेतना धरिल्ले। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावपाक जाय। हे पयशे वेल्या अधिकाऱ्यांमेरेन पावतले काय कितें ताची चौकशी जावपाक जाय म्हूण सुदीप तामणकार मागता। एसीबीचे काल रेड मारली सगळें बरोबर आसा, पण तरी हांव एसीबीक आव्हान करता की ह्या एसीबीन जे पळय महाराष्ट्रान आता छगन भुजबळाचें प्रकरण जाला पळय, फक्त भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचेर तेची आख्खी पाळा मुळां सगळी खणून काडलेली, तशी हेंच्यांनी काडपाची गरज आसा। उदय गावसाक धरूनच काबार जायना, उदय गावसाक धरून अरुण देसायाची इन्क्वायरी ह्या प्रकरणान जावपाक जाय की पयशे कोणा पर्यंत वयताले, सुदीन ढवळीकाराची इन्क्वायरी जावंक जाय, दीपक ढवळीकाराची इन्क्वायरी जावंक जाय की तेंच्या पर्यंत पयशे पावताले काय ना ते। खंय तरी डिमांड करता की सस्पेंड बी करचो न्हू, तेन्ना इमिजिएटली सरकारान हेची दखल घेवची, कारण हे सरकार जे पळय आसा ह्या सरकाराचे वाक्य कितें आसलें, झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन। पूण आयज दिसून येता वेगवेगळ्यो घटना ज्यो पळय घडटा, आतां वाहतूक खात्यान म्हापसा ऑफिसान फाटल्या दिसांनी एका बायल मनशेक धरली, एमावंट कमी आसूंक पुणून धरलेली, मागीर तेच्या उपरांत परत एक नार्वेकार म्हणून हेड क्लार्क आहा तेका धरलो, आता परत हे उदय गावसाचें प्रकरण, हितून तर एमावंट जो आसा ते 1.5 लाखाचें ट्रान्झॅक्शन करून काल 90,000ची थंयसर देवाण घेवाणीचो वेव्हार चलतालो भ्रष्टाचाराच्या माध्यमांतसून। तेन्ना ह्या मनशाक खंय तरी इमिजिएटली टर्मिनेट करपाची आमी मागणी करता। पुराय गोंयच्या वैजकी कोयराचो विलो लावंक फोंड्या तालुक्यांत जागो सोदपाचें काम चल्लां म्हूण भलायकी मंत्री फ्रांसीस उलयला। फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाचें इन्स्पेक्शन केले उपरांत तो उलयलो। गोंयांत सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, रेडिओलॉजिस्ट जाय तितले नात। हे दोतोर हाडपाक नोकर भरतीच्यो कांय नेम आनी अटी सदळ करच्यो पडटल्यो। 15 वर्सांचो राबितो सक्ती आशिल्ली अट सदळ करची पडटली म्हूण फ्रांसीस उलयलो। We are trying to have a common facility for the whole state, not in Ponda, but somewhere in Ponda Taluka. Somewhere in Ponda, but that job is given to the IDC, I think, by the Department of Science and Technology to identify a place. सध्या आम्ही GMCन करतात, पण GMCन सांगलं ते आमची फॅसिलिटी हे झाल्या म्हणून
कॅपॅसिटी भरल्या तेन्ना तुमी आनी धाडनाका म्हणून. पूण तो विशय सोडोवपाक टेम्पररी फॅसिलिटी चालूच धरपाक जाय, पर्मनंट फॅसिलिटी जावसर. जेमसेन करता आमी दिसाक 100 किलो वयर आमी इन्सिनरेट करता. दुसरो उलयतालो आमी आनी तो म्हणटा सादारण 90 लाखाचेर इन्सिनरेटर येता ह्यो. पूण तेंचे 15 किलो आहा. ओके 15 किलोंक एक इन्सिनरेटर 90 लाखाचो घालीत जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यार सरावंडींग एरियाची कॅपॅसिटी कितके ती पळोवची पडल्यार घालया तर ना न्हू. सो वी आर एक्सप्लोरींग दॅट पॉसिबिलिटी. पूण म्हाका कमी आहा सर्जनाची, मोठी कमी आहा. सर्जन, एनेस्थेसिस्ट आनी रेडिओलॉजिस्ट हे लोक गांवांना आनी तेंच्या खातीर वेगळें कितें तरी करचें पडटलें. नाजाल्यार मग गोंया भायल्या लोकांक हाडचें पडटलें. तितून रेजिडंट्स वेव करचे पडटले. 15 वर्साचे रेजिडंट्स आहा पळय ते वेव करचे पडटले स्पेशल केसीस. मंगळारा राती असोळण्या पुलीस आउटपोस्टार बोवाळ जालो. झहीर शेख पुलार बसून कुल्ल्यो धरतालो. झहीर शेखाच्या हालचाली वेल्यान पुलिसांक दुबाव आयलो म्हूण पुलिसांनी झहीर शेखाची चवकशी केली. उपरांत पुलीस आनी झहीरा मदीं बाचाबाची जावन प्रकरण चडार पडलें. झहीर हो अमित लोटलीकर अपघात केशींतलो साक्षीदार. उपरांत दोगांय मदीं कॉम्प्रोमायज जाल्ल्याचें समजलां. हांव डेली पुलाचे क्रॅप धरता. एक्चुअली हांव बसी ड्रायव्हर जालो ब्रिजेचे पुलार वचण्याचो. आज थिंग मोवा मुस चडलो म्हणून हेल्मेट घातलें जॅकेट घालून आनी पुली धरतालो. हो येयल्यान म्हाका मारूंक लागला. हेल्मेट काडून जमणी मारला आनी आपल्या पुलीस बेल्ट काडून म्हाका मारूंक लागला. बेल्टान मारला, पुलिसा बेल्ट काडून मारला आनी 2-3 कीक मारले काडून. मागीर मुगे बोल्लो कुल्ल्या पोतया ते कुल्ले क्रॅप सगळे काडून उदकां मारले. सगळे 1.5 वरां चालले सगळे काडून पोतया आख्खी उदकां मारले. कॉम्प्रोमायज केलें तेणें आतां सॉरी म्हणून सांगलां. त्या व्हडसाहेबान हें करपाक लायला. आनी तुका कितें सांगलां? म्हाका कांय ना, ताका कॉम्प्रोमायज करपाक ताका बरें घे म्हणलें ताणें. आनी म्हाका त्रास करपा ना. एक लायफ दाखोवपाक की आपण पुलीस म्हूण इन्स्पायर्ड ऑफ दॅट तेणें दाखयता तेन्ना की तेणें सांगिल्लें आपण पुलिसांक केसी विटनस आहा म्हूण. विटनस आसा म्हूण सांगत आसून माला की तुगे कोणा नंबर आहाय, आपल्याक DGP गोड SP गोड सगळ्या नंबर आहाय म्हूण. तो सांगपाक आपण पुलिसांक इन्फॉर्मर पासून हें सांगत आसून ताका माला की केसीस जाय तो सस्पेक्ट जाता. म्हणटो ते कंप्लेन दिवपाक सगळ्यांक फोन करून पुलीस स्टेशनार येयले की PIन ताका अंडरटेक केला की हो तेजे वाटेक केन्ना वचपा ना म्हणून. आनी तेणें ताका सॉरी म्हणा. ते बेजिसाचेर की तेणें कंप्लेन आपली फाटी गेल्या. ऑफेन्स रजिस्टर करपाक रावलें ना. घेवया एक विराम.